समेस्तांक देव बरे सांदेव आईच्या या निमाण्या ब्रेस्तरेच्या मिसाक मोडदम जावन ये बरे आसात. सुनीता आणि सायमन फर्नांडीस कल्याण बरबी वाडो, रॉबर्ट डिसूजा काकुंचे वाडो, एलिशा आणि विवियन फर्नांडीस अबुधाबी आणि आम्हा सर्व चेहऱ्या बसत या पवित्र मिसा वेळार आम्ही मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या पवित्र कुडी रक्ताच्या मिस्तेरांत वांटेली जावंक आमी ह्या देवतेपलान सांगाता मेळ्ळ्या. आईच्या संभ्रमा बराबर भाग्यवंत हप्त्याचो त्रिदूम आराम जाता. सोम्याची महान कृत्यां बोवाळत्यांच्या क्रिस्ती जिणयेंत उंचलें स्थान घेतात. आयची देवस्तुती प्रमुख जावन सोम्याच्या निमाण्या जेवणाक प्रामुख्यता दितना हेर दोन म्हत्वाची गणितांय आमच्या उडासाक हाडटा. पयल्यान आमच्या सोम्यान येवकारिस्ताचो संस्कार स्थापून मोगाचो उपादेश दिल्लें आनी दुसऱ्यान वर्दीचो सक्रामेंत घडयल्लें. सोम्याची कूड तवळ तवळ सेवच्या आमकां सोमेस्तांक ताचे कुडीचे म्हणजे येवकारिस्ताचे मणयेरी जावंक आपोवणें आसा. ताच्या कुडी रक्ताच्या पोशणांत घटाय जोडून येवकारिस्ताचे व्यक्ती जावन नव्या संवसारा खातीर वावुरतेले मिशनरी जावच्याक आयची देवस्तुती आमकां जागयता. हें चिंता मतीन दवरून ह्या पवित्र घडयेंत भक्तीपणी भाग घेवंक आमी आमकांच तयार करया. तर मोगाळ बोवां भयणीनो, एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. नितळ काळसान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां जावंक वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Krishna Gautam
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. भूमोगाळ बापा, आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाकच परधीन करूंक वेतलो त्या राती तुज्या एकल्याच पुतान मीत मेर नासतलो मोग दाखोवंक सिसांच्या संगता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सरापर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फर्मायलें. तेच रातीच्या भोवपवित्र जेवणाक दिनवासी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्यावरत्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आईच्या देवस्तुतेचो प्रमुख भाग आतां आरंभ जाता. निर्गमन पुस्तकांतल्या आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या बंदडेंतावन उतरच्या वक्ता सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे पास्काचें जेवण जेवल्ले घडयेत आमी नियाळटाव. ज्या घराचेर शेळयेच्या रक्ताचो गुर्त आसलो ती कुटुंबां येवंकाशच्या खरगांतावन बचाव जाली म्हूण ह्या वाचपांत आमी आयकतल्या. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तान सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हणलें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्यांक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवं दी. हर एकलो कितलें खातलो तें पळयोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या आनी बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वा दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जिवेशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ल्या रगत घेवन ज्या घरान शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवटेच्या दोनी खांब्यांक आनी ताच्या वयले पाटयेक तें सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पांटो बांदा, पांयांक हणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी वेगी तें खाया. सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवेशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरांत दाखोवन दिवंक शेळयेच्या रगत एक खुणा जातलें. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संतती जावं संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतार हे. देवाचे मोड उपकार.
समुदायाक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उल्लेख करता. मिसाच्या बलिदानांत भेटोवणेच्या संस्कारा वेळार जे कितें क्रिस्तचो म्हणयारी उसारता ती सर्व उतरां जेसून आपल्या निमाण्या जेवणार वापरली. हे परत उडासाक हाडून आमी संभ्रमतना सोम्याचें मरण आमी परगडताव आनी हातून क्रिस्ताचोवे एकवटताव म्हणलें आमकां आयचे दुसरें वासाप विवरिता. सा पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, जे कितें सोम्यलागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्य जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्यात. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. महिमा महिमा तुका जेजू सोम्या. महिमा महिमा तुका जेजू सोम्या. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. महिमा महिमा तुका जेजू सोम्या. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. जुवाम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पास्क परबे आदी जेजू वो संसार सांडून बापा सरसी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग ताणें दाखयलो. ताचे सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विस्वासघातान पराधीन करीचे म्हूण सैतानान सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळूच घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवाते पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणांत तो उठलो आनी आपले वयले वस्तू खाण दवरन एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदल्ल्या तुवाल्यान ते पुसोवंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरसी आयलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना,
पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदीकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हणलें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण न्हाला ताका आनी मुखार धुय जाय म्हण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाण आसलो, देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हणून ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्त्र परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मो? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरेंच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुय जाय. हांवें तुमकां केल्ले बरेंच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भवानी भयणीनो, आमच्या कुटुंबाच्या वडिलां संगी, गवळी बापा संगी, आज आमी सगळीं फिरगज जायत्या याजक सभें, धार्मीक भयणी सभें, सोम्याच्या जेवणाचो संभ्रम आमी चलोवन आसा. ह्या वेळार प्रत्येक उल्लेख करूंक जाय, आपल्या जिणेंत पवित्र येवकरिस्त सर्वस्व, पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर जेजूचो देवाचो मोग, ताच्या परस चडीत आपल्या लोकांची भाव भयणीची सेवा चाकरी करची अदीक गरज म्हूण समजल्लो चीना देशाचो आर्च बिस्प डॉमिनिक टँगाचो उल्लेख हांव करता. हो 19 वर्सां जेजूचे सुवार्ते खातीर तो जैलांत कश्टालो. कारण इतलेंच, तो व्हडल्या उर्बेन देवाची सोम्याची सुवार्त प्रकट करता आसतना खंय संदर्भ मेळ्ळो जावं इगर्जी तो नातल्ल्यो, पूण घरांनी हॉलांनी गुप्ती मीस लोकांक भेटोवन व्हरती सेवा तो भेटयतालो. आनी 19 वर्सां ताणें ताका जैलांत घाल्लें. जैलांत इतलो कश्ट जाल्लो की तवळच्या कालार जैलांतली जिणी भोव कश्टांची आनी दुखांची. खाण जेवण तितलें बरें नातलें. ताणें रावचें कूड अशीर आनी काळोखाचें. सैऱ्यांक, इश्टांक, भावयाजकांक वो कोणा ताच्या मोगाच्या मेळोवंकूच वो भेट करूंक जायनातलें. अशें आसता आर्च बिस्प डॉमिनिक टँगाची 5 वर्सांची शिक्षा जैलान समतच एक दीस जैलाचो अधिकारी मुखार येता आनी बिस्पा लागीं अशें तो विचारी, तुका आतां थोड्या वेळाची फुरसत आसा, देखून तुका कितें करूंक जाय तें सांग. 5 वर्सां त्या काळोखांत, कश्टांत, समाजावान नासतना आसलो व्यक्ती आनी सारकें ताका न्हाणांनी आसलें की न्हांगी असल्या चिंताजनक परिस्थिती म्हणयत, करुणाजनक परिस्थिती म्हणयत, व दुखाच्या परिस्थितींत वळून आसले व्यक्तीक 5 वर्सां उपरांत अधिकारी म्हणटा थोडो वेळ तुका आसा, फुरसत आसा,
तुका कितें करूंक जाय तुजे कुशे प्रमाणे तुका एक अवकाश आसा तळबिस्पान कितें विचारी येत आमी मनशांनी सामान्य जावन ह्या मनशाची बोगणां आसली आमी म्हणयत सैऱ्यांची वा माया मोगाची भेट केल्यार बरी आसली बरें न्हाण जावन उपरांत बरें खाण जेवण मेळ्ळें तर जाल्यार बरें आसतें कितें गी आपल्या सांगाती मनशा कडेन गुपीत ताणें वावर करता नासलें मनीस कोण म्हणून आपणाक मेळ्ळें जाल्यार बरें जाता तें आसलें हें खंयचें ताणें विचारूंक ना पूण त्या भाग्यवंत बिस्पान बिस्पान विचारलेलें इतलेंच म्हाका पयिल्लें मीस भेटयचें म्हाका पयिल्लें मीस भेटयचें मोगाळ भाव भयणीनो एका बिस्पाची आनी याजकाची वळख मेळची ताणें भेटोवच्या मिसा मुखांत्र ताणें भेटोवच्या त्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांत्र त्या देखून व्हडलो संभ्रम देवान तें घडलो साक्रामेंत आमी उडासकर आनी ती पवित्र सांज नियाळ कर सांजेर आयिल्ल्या वेळार मोठव्यान नियाळ करूंक 3 पवित्र संगत्यो आमकां पवित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरता पयलें आमच्या आत्म्याचो पोस करच्या पवित्र येवकरिस्त जेजून घडल्लो दीस दुसऱ्यान सदांच मनशां संगी रावच्याक जेजून याजकी संस्कार घडलो तिसऱ्यान जेजू सर शिकोवण सांगाता घालून दिता नवीच बरी शिकोवण एकामेकाचो तुमी मोग करा खालतेपणान एकामेकाची सेवा करा जेजून पवित्र येवकरिस्त घडलो जेवणार तो बसून आसता जेजून उंडो घेतलो आनी आशिर्वाद दिवन जातच ताणेंच तो मोडिलो उपरांत ताणें उंडो आपल्या मांसान बदल्लो आनी सिसांक आपल्या वांटूंक तो लागलो आयच्या पयल्या वचपांत देवाच्या मोगान पास्काचें जेवण जेवची रिवाज अपुरबायान दिल्ली ती आमी आयकल्या सबार वर्सांतल्यान आयकून आसा हांव दुसऱ्या वचपांत आमी अशें आयका जेन्ना तुमी वो उंडो खातात वो काल्स पियेतात तर तुमी सोम्यांचें मरण तो परत येता पर्यंत तुमी परगडतल्यात आनी सुवार्थेंत सोंप्या उतरांनी हें आमी समजता पास्क परबे दिसा जेजून येवकरिस्त घडलो म्हज्या आनी तुमच्या मोगान सदांच काळी आपणाक जेजून मनशांत हातांत ताणें सोडलो आपणाकच मनशाच्या हातांत सोडलो आमी उडास करता गोवांचो उंडो घेवन ही म्हजी कूड म्हणलें दाकाचो सोरो घेवन हें म्हजें रगत म्हणलें आनी आपणाकच ताणें सर्वस्व दिलो आनी दुसऱ्या दिसा ताणें कुर्सार आपणाचें समर्पण केल्लें आनी आदल्या दिसा पुनरुपार करून दवरलें तर आयच्या दिसा येवकरिस्ता मुखांत तो सदांच आमचे थंय येवन बिडार करता ह्या येवकरिस्ता मुखांत्र जेजू खरोच हजार आसा म्हणून दाखयता हांव त्या देखून ही भोव पवित्र रात अर्थाभरीत रितीन आमी समारंभ करता आसतना एक दृश्टांत तुमच्या मुखार इटलींत त्रियानी म्हणले एक आसुसान सायबिणीक समर्पण दिल्ली कॅथेड्रल आसा आनी थंयसर हजारो लोक पवित्र थळाक येता पळोवंक पवित्र कुंभार मास जावन बदलल्ली अपूर्व रेलीक सबार वर्सां आदलें जाल्लें घडीत वो अजाप तें पवित्र तें रगत
रेलीक जावन त्या इगर्जेन दवरल्याक ताची मोठवी काणी अशें म्हणटा ब्रदर बार्तोलोमियो कॅम्पी म्हणलो. आसली अक्रिस्तांव स्त्री खंय स्त्रियांनी इगर्जेक येवन पवित्र कुंभार ती काण घेता. तो शवच्या बदलाक थंयसर तेणें सैव आसलो बदलाक एका तुवाल्यान बांदून घरा व्हरता खंय आनी घरा पावतचो नीज उंडोगी ना तें पळोवंक परिक्षा करच्याक एका आयदनान घालून उज्याचेर दवरता. एकाच साणें उंडो मासान बदलता खंय करपाचें आसलें. आनी ह्या वेळार थंयसर तो पवित्र कुंभार हुनखेल्ल्या कुडल्या मासान बदलता आनी त्या आयदनांत रगत बरोवन वाळटा खंय. हे रगत आयदनान भायर वाडलेंच ती सगळी झगळी ती शर्मेता आनी लोकांक खबर जाता. कथोलीक बिस्पाक खबर मेळटा आनी तो उंडो त्या आसोसाम सायबिणीक समर्पिल्ल्या कथेद्रलांत 321 वर्सां आजुनी जालीं. आजुनी ती रेलीक त्या इगर्जेंत आसा. 1706 इसवेंत जाल्लें घडीत. मोगाळ भावा आनी भयणीनो, आपणाकच सोम्यान त्या पवित्र उंड्यांत आनी रक्ता मुखांतर दिल्लें अजाप आमकां आजुनूय वर्त्या रितीन तें बगता. आनी परच थोड्याच दिसा म्हयन्या आदी म्हणल्यार बरें पापा फ्रांसिसान एका सांत म्हण पासरलेलो टिनेजर सांत कार्लो आकुतीस तो वेबसायट वा डिजिटल वर्ल्डाक येता आनी ह्या पवित्र कुंभाराचें अजापां कितल्यान ती पुरा सगळ्यांनी लोकांक मेळशें करता. तर हें अजाप म्हाका आनी तुका सोम्यान बचावी दिवच्या खाल्ल्या खातीर दिल्ल्याक अर्गां दित आसतना उडास दवरया. आमच्या आत्म्याचो पोस करच्याक जेजून भोव पवित्र येवकरिस्त आमकां दिल्लो. दुसऱ्यान सदांच मनशां संगे रावच्याक जेजून याजकी संस्कार घडलो. Jesus instituted the sacrament of holy orders. हे म्हज्या उगडासाक करा म्हणून आपणाकच उंड्या आनी वायनाच्या रुपार आपल्या पाटलावदारांच्या हातान घालो आनी याजकी संस्कार स्थापलो. आनी याजक जेजूचो म्हणयारी याजक जेजूचें प्रतिरूप. आपणाचें मिसांव मुंदरून व्हरूंक जेजून याजकांक दिल्लें आनी याजक नातल्लें तर मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, आमची जिणी कशी आसती. याजक नातल्ले तर आमकां साक्रामेंत नातल्ले न्ही. आज याजकां खातीर प्रत्येक जाण मागचो दीस आनी तुमकां विनंती करता सर याजकां पासून आमच्या गवळी पापा पासून मागा. आमी फावो व्यक्ती न्हय, ना फावो व्यक्ती जाल्यार त्या माविंसलांतर जाल्यार क्रिस्ताच्या बोळान आमी करता जाल्यार भविश्या जायते फावटी आमी सलवता. पूण तुमचें मागणें आमकां मस्त रितीनी आमकां बळवंत करता आनी तुमच्या मागण्याच्या बळान तें जेजूचें देवाचें तें बराच परगटूंक मुखार बरें जाता. याजकांक तुमच्या समजोवन म्हणजे ते आमचे बरी मनीस इल्ले उणें आसल्यार सुदारसून व्हरतना ताणें पवित्र्यान बरोवंक तुमी दयेकन मागा. सात जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत थावन दायज्यांत थावन वा वाड्यांत थावन बरें याजक उपजोवंक देवा लागीं मागून तुमी येसुसी जोडच्यांत प्रयत्न करा. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, आज याजकांताय म्हजो मनोभाव कसलो. हांवें याजकाक तांच्या बिसावांच्या कामांत कांय तरी सांगातपण दिलां गी तर उडास दवरया. मनशा संगी सदांच रावच्याक जेजून याजकी संस्कार घडयल्लो. तिसऱ्यान आज जेजून आपणाची सर शिकोवण सांगाताक घालून नवी शिकोवण ताणें दिल्लो दीस. लव वन अनदर ॲज आय लव्ड यू. आदले कंथार आजुनूय म्हणटात नवो उपदेश हांव तुमकां म्हणटा सोमी,
मोग करा एकामेकाचो सर तुमी, साकर म्हण आपयन हांव तुमकां, पूण इश्ट म्हजे तुमी दितात जर तर मोग पेल्याक समासमी. जेजून ह्या संवसारांत आसतना सबार अजापां केल्लीं, पिडेस्तांक गूण केल्लें, केप्यांनी आयकाशें, कुरड्यांनी पळयशें, थोंट्यांनी चलाशें केल्लें आमी जाणा. मेल्ल्यांकय जिवंत केल्लें. आईच्या सुवार्थेंत तो मेजातान उठलो, ताचें वयलें वस्त्र काडलें, पेंगटाक तुवालो बांदून आपल्या शिसाचे पांय धुवंक ताणें सुरू केलें. जेजू आज तांचो मेस्त्री आनी गुरू. सोमी आनी सोडवण जर जाल्यारय ताणें तांचे पांय धुले. उपरांत मेजार पाटी येवन ताचे वयलें वस्त्र घालन अशें तो म्हणालो, हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें गी. तुमी म्हाका मेस्त्री सोमी म्हणटा ते. तुमच्या सोम्या आनी मेस्त्रीन तुमचे पांय धुल्यार तुमी तशेंच एकामेकाचे पांय धुय जाय. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, आज ह्या पवित्र जेवणाच्या उत्सवांत आसता आसतना आज संवसारभर जेजू क्रिस्ताचो उडास उरला, तर क्रिस्ताची वळख क्रिस्तवांक मात्र न्हय, अक्रिस्तवांक आख्या संवसारार लाभल्या. तर कारण सेवा आनी सेवा आनी सेवा. क्रिस्ताच्या मौल्यांनी भरिल्ली सेवा आ संवसारी भर सर जाती कातीच्या लोकांक फुंक्याक मेळूनच आसा आनी दिवनूच आसा. इतलें केल्यारय आमकां विरोध पळोवन भोवशे आमकां गौरव लाभना तर जाल्यारय सोम्याच्या उतरांचेर पातयणी दिवन आज आमचीं जायतीं जाणां आनी तुमच्या मदलीं जायतीं जाणां जावन याजक जावन धार्मीक भाव भयण जावन वा तुमी काजारी जिवितांत आस्पत्रेंत जावं वा घरांनी जावं आनी गरजेच्या दफ्तरांत जावं असली सेवा केल्ली ती सदांच देवाक मान वताली. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज जेजूचो सेवेचो आनी मोगाचो उपदेश काडटना उडास आमी काडटना सोम्यान दिल्लो मोगाचो आनी सेवेचो उपदेश हांवें कितल्या मापार पडला. पापा फ्रांसीस म्हणटा, सर वाटांनी सेवा दिवंक मुखार सरा, सर वाटांनी सेवा दिवंक मुखार सरा. आज इस्कॉलांत व्हडली इस्कॉलां भारी व्हडल्या व्हडल्या गात्राचे जावंक पुरो, स्टँडर्डचे जावंक पुरो, इंटरनॅशनल इस्कॉलां जावंक पुरो, तांकां सर्वांक युनिफॉर्म म्हणलें आसा, समवस्त्र म्हणटा हांव. आज आमकां क्रिस्तांवांक युनिफॉर्म इतलेंच सेवा सर्वीस. हें पळोवन लोक मानता तर जाल्यार मोगाळ भावांनी भयणीनो परत उगडासा काडटा. आयच्या प्रमुख 3 संगतीचो आमच्या आत्म्याचो पोत करशाक ह्या वो पवित्र देव क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान वो पवित्र देव क्रिस्त घडयल्लो. दुसऱ्यान मनशां संगी सदांच रावच्याक जेजून याजकी संस्कार घडलो आनी आपूण आपणाची श्रेश्ठ शिकोवण सक्तांक दिली एकामेकाचो मोग करा म्हूण. ह्या संभ्रमांत हजर जाल्ल्या आमी व निमाण्या ब्रेस्ताचो संभ्रम आमकां अर्था बरी जावचें तर जाल्यार ताल्या दिल्ल्या उल्याक पाळो दिवन वो पवित्र देव क्रिस्त भेटया. तोच सोमी म्हाका आनी तुमकां आदार दिवं. मोगाच्यानो सेवेच्या शेगुणाचो महत्व शिकयल्ले जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवचे घडयत उडासा काडून आतां याजक ही रीत सोलोवन व्हरता. सगळ्या मनशा कुळाच्या धन्यान मनशा सैम घेवचेंच चिंतूंक जायनातलो मिस्तेर तरी त्याच सोम्यान गुलामा परी किरकोळ मनशाचे पांय धुवचे मनशा राजावान समजूंक असाध्य जाल्ले घडीतच सै. संवसारी संगतींनी पळयले तर खंयचो धनी आपल्या सेवका मुखार या कामेल्या मुखार आपली तकली बागोवन ताची सेवा करीत सेवेचो गुर्त जावन आतां याजक पांय धुवची रीत
सोलोन व्हरता. ह्या रितीक नम्यारलेल्या सांद्यांनी वेदीचेर मांडिल्ली बसका घेवची. ह्या वेळार जेजून आपल्या शिसांचो म्हणलें गीत गावून हो मिस्तेर आमी नियाळया. जेजून आपल्या शिसांचो हो केलो अखेरपर्यंत. मेजाक लावन उदक घेतलो, तुवालो आपल्या हातान. नम्रताने बांदिलो ओतले उदक आयदनाक. भूक लागलो पांय शिसांचे आपल्या स्वाताक. जाणा जाल्यार तुमी भावानो मुजरा, हांवें कितें केलें म्हणून.
मागा आनी तुमकां मेळटलें, बोडेया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सुमयाच्या उतरांचेर आमचो खरो विस्वास दवरून पवित्र सभे पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत, पिर्गस कुटुंबा पासत आनी प्रत्येक सावन आमच्या देशावा पासत आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पाप सेवा सरगवल्यांक, याजकांक तशेंच धार्मिकांक येवकरिस्ता मुखांत जेजूच्या सांगातपणांत तशेंच इश्टगतीन भरिल्ली जिणी जियोंक आनी देवपर्चेक प्रेरण जावंक तुजी कृपा लाभे म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर्व फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मनोभावान बरोवन निस्वार्थीपणी लोकांचे बरेपण आशेवन तांचे सेवा करचें बरें मन तांचे तें रस म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी, युवजणांनी आनी भावार्थ्यांनी तांच्या जिवितांत एवकरिस्तांतल्या तुज्या पुताक भेटून एवकरिस्तीक व्यक्ती जावन सेवेचे जिणे मरिफात तुज्या पुतान दिल्लो नवो उपादेश जियेवंक प्रयत्न करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक कुडी आत्म्यांची गटाय लाभय. तांच्या पिडेंत आनी एकसूरपणान तांचो सांगाती जा. तांची जतन घेतल्यांक मतीची समाधान आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगेजेच्या सर याजक आनी धार्मिकांक तशेंच वेगीन वर्दीचो सक्रामेंट स्विकार करच्या दियाकोन बापांक तुज्या मोगाक साक्ष जावन जियोंक आनी तुज्या पुताचे प्रतिरूप जावंक तुजें प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बावारे एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी मिसाच्या बलिदानांत संपूर्ण आनी क्रियाळ रितीन भाग घेवंक तशेंच दिसपडत्या जिवितांत येवकरिस्ताक साक्ष दिवंक एका काळजाची एका मनाची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्यास पुता जेसूर आपणाकच मोडून आमच्या आत्म्याचें खाणें आनी पिवण जावन आमकां दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आमच्याय दिसपडत्या जिणेंत पेल्या पासून आमी आमकांच मोडून एकामेकाच्या मोगांत आनी सेवेंत आमची जिणी करसूंक तूं आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Baba, Udongo Maso, Wai
वांटका फोडासो फोड आमच्या वावरासो घट आमच्या मोगासो ओपून घे बाबा मोग काळजाचो म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या कांते बलिदान आपल्या मनातली मेळवे आमच्या अयोग्या पुरुषाच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा जितले पोटी व जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी समरमता तितले पोटी आमच्या सडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सडवणेच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समया मारेपात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. ससनाक तो आमचो करो याजक निरंतरी भेटोवचें बलिदान ताणेंच घडोवन दवरलें. आनी आमचे सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली. आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बाली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा. आनी आमचे पासत वारायलेलें ताचें रगत पियोन आमी निर्मळ जाता. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदाळबारां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवान सर्गानी संसार
असल्या दिनवासी काळजान बोधयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत, नांव पावो म्हजे पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. शास्त्रांच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेचे एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस समरमता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पसत पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच आमकां माये मरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक, तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो, आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस्त, कर्नेल, सिप्रियान, लोरेस, क्रिसोगान, जुआंव आनी पावलो, कॉस्म आनी दमियांव, ह्या तुज्या धमदुतांक आनी रक्तसाक्षींक आनी समेत तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनियरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपले कुडीचे आनी रक्ताचे बलिदान आपल्या शिसांनी ते भेटोवच्याक तांकां दिले. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ते समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सासणाचे कॅस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मध्ये दयेन आमकां घे. देवा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल. ती तूं मानून घे आनी खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमचे आनी समेस्त मनशांच्या सुडवणे पासत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन बसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या
आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटूया. बापा, आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणाचो पुनर्जिवनपण असो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली व जिवीत असो उंडो आनी सुडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बावडतेच्या बापा अब्राहम असो याज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदरा बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें हावेदी वेली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरें. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. भवार्थाची मोहर आसून ती आमचे आदीन गेल्यांत आनी विशेवंत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुआंव, स्टेफन, मातियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्झांद्र, मार्सेलीन, पेद्रो, फेलिसिता, परपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी तो सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा, सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन दवरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आतां आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या
तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू गवळ्या राखण्याच्या स्वीकार तूं कर म्हाका. जिविताच्या उड्यान पोसून म्हाका खुरपेन तुज्या नेटय. देण्याक तुज्या दादोस करून म्हाका मोगान काळीज पेटय.
स्वीकार तू कर म्हाका जिविताच्या उड्यान पोसून म्हाका कुरपे तुज्या नेटय देण्याक तुज्या दादोस करून म्हाका मोगान काळीज पेटय जिविताच्या उड्यान पोसून म्हाका कुरपे तुज्या देण्याक तुज्या दादोस करून म्हाका मोगान काळीज पेटय जेजू बोल्या उड्या जिविताच्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू गवळ्या राखल्या हिडाच्या स्वीकार तू कर म्हाका जेजू बोल्या उड्या जिविताच्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू गवळ्या राखल्या हिडाच्या स्वीकार तू कर म्हाका प्रार्थुया सर्पद्वेदरा देवा तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय तशेंच सर्गींच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां ससनाक दादोशी कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं तुझी भेट मिस्तेर बीची माय बेपरीत कुळीसो संवसाराचे मोजाव दिल्या
आयची ही सांज भोव पवित्र. ही सांज जेजू तुवें तुज्या लागशिल्ल्या शिसां सांगाता करसिली. ह्या पवित्र सांजेर तुवें तुजें मांस आनी रगत आमचे आत्मीक काण आनी पिवन जावच्याक येवकारिस्तचो संस्कार घडलोय. आपल्या शिसांचे पांय धुवचे मुखांत्र माया मोगाचो उपादेश दिलोय. हे म्हज्या उडासाक करा. म्हणल्यार उतरां बराबर निमाणें जेवण दिसपट्टें आचरण करूंक याजकपणाचो संस्कार घडलोय. जेजू, ह्या सर देण्या पासत आमी तुका अर्गां पाठयता. आयची ही सांज तुज्या जिवितांत भोव कश्टाची. ह्या सांजेर सोम्या तूं गेसेमनी मळ्यांत रगत गामेलोय. तुज्या मिसावाक म्हूण आपयलेल्या 12 शिसां पैकी एकल्यान तुका उमो दिवन पराधीन केलो तर तुज्या मोगाचो शीस म्हूण विंचलेल्या पेद्रून तुका 3 फावटी नेगार केलो. उरले सर्व तुका सोडून पडले. शिपायांनी सोराक धरचे परी तुका धरलो. निती सभे हुजीर तुजी जडती चल्ली. तुजे विरोध फटकिरी रुजवात मांडली. प्रधान याजकान आपलो दोगलो पिंजून तूं देवनिंदा उलयताय म्हूण थारायलें. अशें ते तुका कुर्सोवच्या इराद्यान पिलाता हुजीर तुका तांणी व्हेलो. जेजू, आमच्या पातकां खातीर तुवें कश्ट सोंसले. इसाया प्रवाद्यान सांगचे परी देव तूं तरी मनशांनी तुका पयस केलो, कोणेंच तुजी बेपरवा केली ना. तुवें आमच्या खातीर कश्ट सोंसले. आमच्या दुखीचो भार तुवें तुज्या खांद्यार घेतलोय. आमच्या अपराधाक लागून तुका विंदलो. आमच्या पातकाक लागून तूं कश्टालोय. आनी तुजेर पडलेल्या क्यास्ती वरवीं आमकां सोडवण लाभली. तुंच तो सोम्या ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसो. मोगाळा जेजू, तुवें केल्ल्या ह्या वर्त्या सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुका मान बागयता. आमच्या आनी सगळ्या मनशा कुळाच्या पातका खातीर तुजें लागचें बोगसाणें आमी मागता. ह्या तुज्या कश्टांच्या सांजेर तुजे तावन आमी पळण जावची ना. बगार आमी तुज्या कश्टा मरणांत एक जातल्या. तुका आमचो सांगात बसयता. तुजो मोग आमी काळजान तावन ह्या वेळा आमी करता. जातल्यांनी दिंबी घालची, नंतर दया करून बसा. निमाण्या जेवणा उपरांत जेजू गेसेमनी मळ्याक रिगलो. दुसऱ्या दिसा जे कितें आटे विटे भोगोंक आसात ते आयच्या दिसा येदळूच ताणें आचरण केल्लें. आतां तीच सोडवणेची काल्स, कश्टांची काल्स पियोंक तो तयार जालो. ते आपणाक धरूंक येतले, जरबान मारतले, कुर्सार खिळयतले म्हणलें ताका कळीत आसलें.
जेजून सुकारी मारी येतें पूण जेजून मनशा सैबांत आपल्या कुडींत मोतींत आनी आत्म्यांत सलचे आटे विटे भोगले मोतीची बेजाराई ताका विशेश जाली ह्या वेळार बापाचो चड लागशिल्ल्यान सांगात भोगूंक तो आशेलो ताचे लागीं तो मागण्यांत एक जालो मनशा सैबान ताची कूड तकल्ली मोतीची निराशा जाताना कुडीक बोळ खंय आसा अशें त्या मोळ्यांत त्या काळोखांत त्या एकसुरपणांत त्या कश्टांत आटे विटे इतले चड जाले की जेजू रगत गामेलो जेजूच्या गेसेमनी मोळ्यांतले ते कश्टांचें दृश्य आमच्या दिसपडत्या जिणयेक प्रेरण जावन आसा सांत पेद्रू सांगता तुमचे खातीर पयिल्ले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या आमचे दिसपडते जिणयेंत आमी सबार पावटी गेसेमनी मोळ्याक रिगोंक आसा तो कश्टांचो निरासपणाचो जागो म्हूण आमी चिंतचे नाका ताचे की चड हांवें देवाक भेटचो जागो तो म्हजो कुरीस वोवंक बोळ जोडचो जागो तो प्रेरण मेळचो जागो तो म्हूण आमी चिंतया म्हजे जिणयेंती जेजूक मेळिल्ल्या परी बरें करतना वायट मेळ्ळां मोतीची इजा भोगूंक मेळ्ळ्या कुडीची दूख तरी जायत मोतीची इजा न्हय म्हज्या जिवितांत हांवें भोगिल्ले कश्ट मोतीची इजा विविध तराची म्हज्या मोगाचो इश्ट वा इश्टीन सांडून गेल्ल्या तवळ हांवें भोगिल्ले ते कश्ट म्हज्या पोसण्यांत जेव उरलो म्हजे सांगाता केल्लो पियेल्लो म्हजो सुभाव वा म्हजी भयण जुदासा बरी विकृत असो उमो दिवन म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळी हांवें भोगिल्ले ते कश्ट म्हजो गाम पिळणं कश्ट काडणं हांवें जोडिल्ले पयशे आस्त आनी एकल्यान फार्न व्हेल्ल्या वेळी हांवें भोगिल्ले ते कश्ट म्हज्याच भुरग्यांनी म्हाका सांडून घाल्ले वेळी हांवें भोगिल्ले ते संकश्ट ह्या म्हज्या कश्टांनी म्हाका भोगिल्ले एकसुरपण थोडे पावटी कुडीची पिडा आनी थोडे पावटी अत्नीक निरासपण सुखीदाड देवच ना म्हणलें तें बोगाप असले सबार कश्ट मेळटा आसतना थोडी आमल सिगरेट मादक द्रव्यां सेवतात माट मंत्रां बलमे अशें पितीसपणा फाटल्यान धांवतात आनी थोडी जिविताची आशा सांडून जीवघात करून काण घेतात थोडी देदेस्पोर जातात तर आनी थोडी देवाचेर शिराप घालतात म्हज्या कश्टा वेळार हांवें अशें केलां जेजू मुखार आज आमी आसाव जेजू मुखार आज आमी जाप दिवया वा म्हज्या कश्टांनी देवाचो आसरो हांवें सोदला देखून आज आमकां एक देख जावन आसा जेजूची इतलें असर्यां केल्ल्या महत्कार्यां केल्ल्या जेजून कश्टा वेळार आपल्या सर्गीच्या बापाक उलो मारलो तर म्हाका किरकोळ रचनेक जिणयेंत कश्ट येताना हांवें कित्याक देवाक उलो मारूंक नजो
आमचेर कश्ट पिडा शिडा येता आसतना ती आमच्या बऱ्याक म्हूण समजून देवाच्या कुशेक कित्याक कल्तिमान घालूंक नजो. थोडो वेळ मौनपणी ह्या सवालांक जापी सोदया आनी जेजू लागीं उलोवंक काळजान तावन जेजू लागीं उलोवंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या ह्या रातीन तावन जेजूच्या पाशांवाची वाट आरंभ जाता. आमच्या पातकां खातीर जेजू कश्टाता. जेजून आपल्या मोगाचे लक्षले म्हूण लेखलेल्या सर्वांनी जेजूक सांडलें. तर आमी आतां जेजूच्या ह्या पाशांवाच्या वाटेर ताच्या सांगाता रावतल्या म्हणून जेजूक आमी बसोवया. आमची जबाब जेजू हांव तुज्या सांगाता रावतां. शिपायांनी तुका सोरा बरी धरून कैद करतना जेजू हांव तुज्या सांगाता रावतां. अपराधी म्हूण तुजी केळकुळां करतना तुजेर शिपायांनी तिंपी उडोवच्या वखता जेजू हांव तुज्या सांगाता रावतां. प्रधान याजक आनी शास्त्र्यां मुखार तुजी झडती चलतना जेजू हांव तुज्या सांगाता रावतां. तूं देव निंदा करताय म्हूण थारायतना जेजू हांव तुज्या सांगाता रावतां. आमचे खातीर तुवें लोकां मुखार अपमान आनी निंदा भोगतना जेजू हांव तुज्या सांगाता रावतां. जेरबादाचे मार तुजे कुडीर पडोवन तुवें गायोवच्या वखता जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. कांट्यांचो मुकुट तुज्या मस्तकार सणसूच्या वखता जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. पिलातान तुजे वयर मरणाचें फर्माण वाचच्या वेळार जेजू हांव तुज्या सांगाता रावतां. रुकाडाचो बारादीक कुरीस तुज्या कांद्यार तुवें घेता आसतना जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. आमचे खातीर तुजें आमोलीक रगत वरयता आसतना जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. खुर्साचें पैण सोमकोंक तुका कश्ट मारतना जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. खुर्साचें वजन वोवंक त्राण नासतना तूं खुर्सा बंदा पडच्या वेळी जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. शिपायांनी तुजे हात आनी पाय खुर्साक किळोवच्या वखता जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. बुकेन आनी तानेन खुर्सार वळवळच्या वखता जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. मरणाच्या अकलसान तुवें तुज्या बापाक बोब मारच्या वखता जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. खुर्सार तुवें प्राण करच्या वेळी जेजू हांव तुजे सांगाता रावतां. जेजूच्या कश्टांनी आमी एक जावया आनी गव्या गीत तुजो हांव मोग करतां. सदा
तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना. कुर्सार मोर्चा आदीं जेजू गेसेमनी मळ्यांत रिगलो आनी ताका जाय आसची सकत आनी दैर आपल्या बापा तावन ताणें मागून घेतली. गेसेमनी मळो जेजूक जावंक पावलो देवाक अनुभव करची सुवात. आमच्याय जिवितांत सबार गेसेमनी मळे आमकां मेळटात, पूण असले जागे आमी निरासपणाचो दुखीचो म्हूण चिंतचे नाका. बगार बरवशाचो देवाचो सांगात भोगचो आनी आत्मीक घटाय जोडचो म्हूण मानून घेवया. ह्या वेळार आमी मागया सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासत तांच्या जिवितांत पिडा शिडा जावन आसा एक गेसेमनी मळो. ही पिडा तांणी शिराप म्हणून लेखी नासतना मोगान स्विकार करूंक आनी जेजू बरी बापाचो सांगात भोगूंक तांकां प्रेरण लाबून दी म्हूण मागया. विविध रितीच्या शोशणाक वळख जावच्या चलयां आनी स्त्रियां पासत मागया. तांच्या जिवितांत एक गेसेमनी मळो जाला. अशें तांचें जिवीतच एक कुरीस जाला. तांच्या जिणयेचो हो कुरीस जेजू बरी बापाक समर्पूंक गरजेची कृपा तांकां लाबून दी म्हूण मागया. मागया आमी धर्माच्या नांवान झुजतल्यां पासत तांचे आशीर चिंता बस तांचो एक गेसेमनी मळो. हर एक धर्म समान आनी सर्व धर्माचे मूळ एकच देव म्हणलें सत जाणा जावंक जेजू तांकां सकत दिवन दी म्हूण मागया. मागया आमी मादक द्रव्याच्या व्यसना वरवीं या हेर खंयच्याय व्यसना वरवीं आपलें जिवीत विबाडून आसच्या पासत क्षणीक सुखाकच तांच्या जिविताचो एक गेसेमनी मळो तांणी केला. जिवीत केवल क्षणीक सुखा पासत मात्र न्हय, बगार देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत समर्पीत एक हातेर म्हणून समजून घेवंक जेजू तांची मोत उजवाडोवन दी म्हूण मागया. मागया आमी मनशा जिवाक गौरव दिनातलेल्या पासत संवसाराच्या कुशलायीस तांचो गेसेमनी मळो. जिवीत दिवचें देवान हेरांच्या जिवाक गौरव दिल्ले वरवीं देवाकच आमी मानान लेखल्या परी हें सत तांणी जाणा जावंक गरजेचो आदार जेजू तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. मोगाच्यानो आमच्याच कुटुंबांनी सबार तरेचे गेसेमनी मोळे आसात. जावंक पुरो मानसीक कश्ट, पती पत्नी मदलो मनस्ताप, आस्त बदकाचो तत्पार, वडिलांतय भुरग्यांची अलक्षा, लैंगीक शोशण, गाळी शिराप, राग मोसोर आनी कोणाय कडेन सांगूंक जायना तसले कश्ट. हें सर्व जेजून आपले कश्ट बापाक समर्पिल्ल्या परी आमी जेजूक समर्पिया. आनी असल्या कश्टांत हांव आमकां सुटका लाबोवंक जेजूचीच कृपा आमी मागया.
म्हजेस्तकी हांव कितेंच करूंक सकना पूण सोम्या थंय हर एक करूंक हांव सकता. जेन्ना आमी आमकांच समर्पित हांव सोमी आमच्या मुखांत्र जायतीं विजमितां करूंक शकता. तर त्याच सोम्याच्या हातांत आमकांच आमी समर्पिया. आमच्या फिरगजेच्या सर्व भुरग्यांक आमी समर्पिया. आमच्या फिरगजेंतल्या युवा जाणांक आमी समर्पिया. सुम्या आमी तुका समर्पित हांव लग्ना बेस जोडलेल्या दादल्यांक आनी स्त्रियांक. सुम्या आमी तुका समर्पित हांव सर धार्मीक भाव भयणी पासत. जे कितें आमकां समर्पूंक आसा, जे कितें आमकां जेजू लागीं सांगूंक आसा, ह्या वेळा मौनपणी जेजूक आमकांच आमी समर्पिया आनी आमचे कश्ट जेजूच्या कश्टां सवे मेळोवन ताच्या तावन बुजावण धैर्य आनी घटाई आमी जोडया. तुजे सगळे जिणयेंत तुवें बापाची खुशी पाळली. बापाची खुशी करचीच तुज्या मिसा वसो देई जाल्लो. तुजो पाशांव नियाळ करच्या हांवें म्हज्या सर्व योजनांनी बापाची खुशी समजूंक म्हाका शिकय. म्हज्या कश्टा वेळार सदांच तुजेर भरवसो दवरूंक, तुजो सांगात भोगूंक म्हजी मोत उजवाडाय. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आतां आमी येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत गावचें, उपरांत मौनपणी आराधन मुखार सुचें.